पृथ्वीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार आनी देव बरी सांज तुमकां आवडटा. आयज खऱ्यांनीच मोगाचें न्हू, आमी सगळीं चड खुशाल. आमच्या आयज दिवसिचो ले अपोस्टलेट हाचो डायरेक्टर रेव्हरंड फादर जॉर्ज आमच्या सांगाताक आसा. फादर ताणें जायतो वेगवेगळे तरेन आमकां आदार दिल्लो आसा. हे आमचे फिरगोजेन कांय बरीं शिबिरां करून ओवरनायट ताणें समुदायाचें मोन, समुदायाच्या एकचारा विशांत हो एकचार बांदूंक जायतो आमकां आदार केल्लो आसा. आनी आयज सांतूस पास ह्या समोरुमणीन मुखेल यादनीक आनी प्रेगादोर जावन तो आमचे मोदेगाद आसा. तर मोगाचें न्हू, तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान आमचे फादर जॉर्जीक म्हजो माय मोगाचो येवकार. वेलकम फादर. आनी तुमकां मोगाचें न्हू, ही पवित्र पावलां जेजूच्या पावलांचेर आमी मारूंक वेतना पवित्रताय जोडूंक आमी आयचे समोरुमणीन भोक्तीपणी वांटो घेवया. बावड्यो सगळे हात जोडून वेळार भोक्तीपणान ह्या मिसान आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. देवा आमच्या बापाचे आनी सोम्या जेजूची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसो. आयज प्राचीत काळाचो 5वो आयतार आनी आमची फिरगोजेन आमची कॉन्फ्रात भावा भयणां फिरगोजकारां सांगाताक सांतोस पासोस समोरुमतात. आयज आमी विशय घेतला जेजू पुनोन जिवनपण आनी जिवीत म्हूण विस्वास ठेवून जेजूच्या पवित्र पावलांचेर पावल मारून बरवोसो गोठ करुया. आयच्या दिसाचो सेवाधर्म आमकां पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो आनी खात्री दिता. पुनर्जीवनपण आमच्या धर्माची तशेंच भावार्थाची बुन्याद जावन आसा. आयज आमच्या दोन प्रांतांत भुखी आनी पिडे आड झुजूंक बेठयलोलो आयतार आमी पाळटा. सांतोस पासोस हाचो अर्थ म्हणल्यार पवित्र पावलां. देव पवित्र आनी आमकां पवित्रपण चडूंक देव आपयता. जेजू देवाचो पूत. जेजू देवाच्या पुताची पवित्र पावलां ह्या प्राचीत काळान कोश्ट मरणाचो अनुभव दितात. ह्याच अनुभवान आमी आमची पावलां मारूंक आनी जेजून वेल्लें जैत आमकां फावो जावंक. तर जिविताचे सगळे परिस्थितीन आमी
पुनवंजीवनपणाच्या बाबातान परवशान आनी खात्रेन जिवंक पवित्र आत्म्याक आमचे भितर जागय म्हूण जेजू लागीं मागून ह्या मिसा बेटेन वांटो घेवया. आनी म्हज्या आपुरबायेच्या बाबा भयणीनो, आमी सगळे वेळार दूख धरून ह्या पवित्र गुटान फावो ते परी मोगान आनी बोगसण्यान वांटो घेवन हे वेळार आमची कालती काळजां बापाक उबारून ताच्याच बोगसण्याक ताच्याच काकलुतीक आमी सगळीं उलो मारुया आनी सांगाता बरोबर म्हणुया. सर पवेदार देवा, तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो नांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पवित्रार देव, आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. खुणा भुरग्यांची पावलां, तरणाट्याची पावलां, वाडलोल्याची पावलां, म्हत्वाच्याची पावलां. सोम्या जेजून आमचे सोडवणे खातीर कोश्ट मरोन सोंसले. कोश्टाची वाट चलतना ताणें बापाक उरो मारून असो उदगाल्लो. बापा, जाता जाल्यार म्हजे वेले हें पात्र पयस काड. म्हजी कशी न्हय, पूण तुजी कशी जावं दी. जेजून बापाचेर विस्वास दवरलो आनी बापाची खुशी मानून घेतली. संवसारांत जियेतना जावं भुरगीं बाळां, जावं तरणाटी, जावं वाडलोलीं, जावं म्हत्वाची, सगल्याच्या जिवितांत कोश्ट मरण आसाच. पूण जायते पावटी देवाचेर भावार्थ दवरचे बदलेक ह्या संवसारीक यात्रेक आमी निराशी जाल्या. आमकां सगल्यांक बोगोस दुनिया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुज्या पुतान संवसाराचो कितलो मोग केलो आनी आमचे खातीर आपलो जीव दिलो. तुज्याच आदारान तेच मोगाचे वाटेन काळजाचे उर्बेन चलोवंक आमकां अदीक करून आगोंदेच्या दर फिरगोसकारांक, दर आमकां कुटुंबान जावं समुदायांत जावं फिरगोजेंत समाजांत तुज्याच येवजणे पोरमणे चलूंक आनी तुज्या पुताच्या कोश्टांनी आमी वांटो घेवन चलूंक आमकां आदार, आत्मो आनी कृपा दी. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासणांक. इजकियल प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा,
हांव आतां तुमचें फोंड उगडूंक वेतां. तुमकां म्हजे पोरचे तुमच्या फोंडांतलीं उठोवंक आनीक इस्रायलाच्या देसांत नव्यान पावोवंक वेतां. आनी जेन्ना तुमचे फोंड हांव उगडटलों तेन्ना सर्वेस्पोर म्हूण तुमकां कळोन येतोलें. आनी हांव तुमचे भितर म्हजो आत्मो घालतलों आनी तुमी नव्यान जियेतल्यात. आनी परतून तुमच्या काशा देसांत हांव तुमकां शांतीन रावूंक दितलों. आनीक हांवें सर्वेस्पोरान अशें सांगलां आनी अशें केलां म्हूण तुमकां गमतलें. खूद सर्वेस्पोर देव अशें उलयता. सर्वेस्पोराचें उतर. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आतां आमचो जबाब दिवया. आमचो जबाब हे परी जातलो. म्हजे फाटल्यान तुमी म्हणचें. ताच्या हातांत आसा काकलूत तारोणाची बोरती. सगळीं म्हणुया. ताच्या हातांत आसा काकलूत तारोणाची बोरती. खोल खोल खोंडांत पडलां तुका उलो मारता. तूं म्हाका पाव सायबा. खालते विनोतीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जोर ताव घेतलो. तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो? जबाब. ताच्या हातांत आसा काकलूत तारोणाची बोरती. पूण पातकाक भोगसणें मेळटा तुजें सोवें. म्हणून सर्वेस्परा आमी बोसतांव तुका. परमेस्वराची वाट हांव पळोवनूच आसां. ताच्या उतरार पातयेवन आत्मो म्हजो रावता. जबाब. ताच्या हातांत आसा काकलूत तारोणाची बोरती. केन्ना फातोड पावत? राखणो आशेवन रावता. त्यावून म्हजो आत्मो दोनयांक आंवडेवून रावता. विस्वास आपलो दवरून राखणो फातोडीचेर आमचो विस्वास सगलो परम इश्वराचेर. जबाब. ताच्या हातांत आसा काकलूत तारोणाची बोरती. ताचेर आमचो विस्वास कित्याक? ताच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूत तारोणाची बोरती. इस्रायलाक आतां सोर्व नश्टपणांतलो तांच्या अपराधांतलो निवारच्याक तोच एकलो. जबाब. ताच्या हातांत आसा काकलूत तारोणाची बोरती. पाग्योन पावलून रोमकारान बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, कुडीच्या वंडोवण्या पोरमोणें चलता तीं देवाक मानूंक नजो. पूण तुमचें जिवीत कुडीच्या वंडोवण्या पोरमोणें न्हय. तुमी जियेता तें आत्मीक जिवीत. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचें सोवें बिराट करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचें सोवें नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यांत. पूण जोर तर क्रिस्त तुमचें सोवें जियेता तुमचे कुडीचें मोदें लेगून जालें जाल्यार तरी तुमचो आत्मो म्हळ्यार जिवान भरलोलो. कित्याक तुमकां देवान पवित्र केल्यांत. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवन केला त्या देवाचो आत्मो तुमचें सोवें बिराट करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो जिवन केला तोच तुमचें सोवें जियेतेल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्योय कुडी नव्यान जिवन करतलो. सर्वेस्पराचें उतर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासनाक मरचो ना. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जो हांव पोरमोणी शुभ वर्तमान.
लाजारेच्या भयणीन जेजूक सांगून धाडलें, सोमया, तुजो मोगाचो इश्ट बरो ना. ही खबर आयकून जेजून म्हणलें, हे पिडेन तो मरचो ना. ती देवाच्या मानाक आयल्या, तिचे वरवीं देवाच्या पुताक मोहिमा मेळूंक जाय. मार्ता तिचे भयण मार्ता आनी लाजार हांचो जेजू मोग करी. तो बरो ना म्हूण ताची खबर पावली तरी आसतना ते स्वातेर जेजू आनीक 2 दीस रावलो. त्या उपरांत ताणें शिसांक म्हणलें, आनीक एक पावट जुदेयांत वचुया. जेजू पावलो तेन्ना लाजाराक फोंडांक घाल्यार 4 दीस जाल्ले. जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता तिका मेळूंक गेली आनी पूण मारिया घरांत बसून रावली. मार्तान जेजूक म्हणलें, सायबा, तूं हांगासर आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलोच म्हूण हांव पातयेतां येतां. जेजून तिका म्हणलें, तुजो भाव नव्यान जिवन जातलो. मार्तान ताका परत म्हणलें, तो निमाणे दिसा पुनर्जिवनपणाच्या सुमयार नव्यान जिवन जातलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका परती पाड केलो, पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो, आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. हें आयकून हें तूं सत मानताय? तिणें ताका म्हणलें, होय सायबा, संवसारांत येवचो आसलो तो अभिषेक देवाचो पूत म्हूण तूंच म्हूण हांव सत मानतां. तेन्ना नव्यान कोंतीच्या उस्कार सोडून जेजून समाधीशी पावलो. ती एक धोल कशी आसली आनी तिच्या तोंडार एक फातर ओडली. जेजून म्हणलें, फातर कुशीन काडात. मेल्ल्याचे भयणीन मार्तान ताका म्हणलें, सायबा, ताका 4 दीस जाले, आतां ताका घाण मारतली. जेजून तिका सांगलें, तूं विस्वास दोशी जाल्यार देवाची मोहिमा दाखयतलोय म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना. म्हणटच तेणी फातर कुशीन काडून दवरली. तेन्ना दोळे वयर उबारून जेजून म्हणलें, बापा, म्हजें आयकलें देखून तुजे उपकार आठवयता. म्हजें सदांच आयकताय म्हूण हांव जाणो, पूण हांगा आसुल्या पासत तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण तांणी सत मानचे खातीर हांव असो उलयलो. हें म्हणटच ताणें व्हडल्या ताळेन म्हणलें, लाजार, भायर सर. मेलोलो तो भायर आयलो. ताचे हात आनी पांय फाल्यांनी बांदलोले आनी ताचें तोंड रुमाळान पांगुरलोलें. जेजून ताका सांगलें, ताचे बांदपाच सोडात, ताका वचूं दी. जेजून केल्लें तें पळोवन मार्ताशी आयलोल्या जुदेवांतल्या जायत्या जाणांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. सर्वेस्पराचे शुभ वर्तमान. बाबनो, आमकां कोस कोणाक काडूंक नाकात न्हू. कोणाक जाय तुमकां कोस काडपाक? कोस कोणाक बरें लागतात? लागचे नात. कितल्या जाणांक मरोंक भिरांत दिसता? सगळ्यांक न्हू. कोण म्हणटलो म्हणचो न्हय हांगासर, फादर, हांव मरोंक भियेना. कितलो आमचो भावाट, कितले आमी दिसपोटी मिसाक हांगासर येवं, कितले आमी भावार्थी जावं, पूण ही भिरांत सदांच आमच्या काळजान आसा, म्हाका मरोंक नाका. आनी जेन्ना हें म्हजे मोतीन आसता, म्हाका मरोंक नाका, तेन्ना दुसरें पावल येता, म्हाका कोस नाकात. सो इफ आय डोंट वॉन्ट दॅट, आय डोंट वॉन्ट टू सफर. कित्याक मरना वरवीं मरोन येता. आनी ते पासून जाय म्हूण फादर म्हणटात, देवा लागीं म्हाका कित्याक बरें मरण मेळ्ळो म्हाका. आतां बरें मरण म्हणल्यार कितें तें म्हाका खबर ना. हांव नका बरें मरण म्हणल्यार तुका ठटकन मरोंक जाय, पूण तेवूय एक कोश्टाचें. जेन्ना तूं ते भाशेन मरताय तेन्ना तूं दुसऱ्याक आनीक कोस दिताय. म्हणटकूच कोस नासतना मरण ना. सो कोस्ट काडूंकूच जाय मरण आमकां मेळटलें जाल्यार. आनी कोस्टा फुडें बरें मरण म्हणटा तें कितें? वायट म्हणटा तेन्ना आनी बरें म्हणटा तेन्ना.
पूण कोस्टांतल्यान एक बरें मरण येवंक शकता. दोज हू वॉन्ट टू डाय बट थ्रू सफरिंग्स, दॅट इज अ गूड डेथ. जी कोण म्हणटा फादर म्हाका सफरींग नाकात, कोस नाकात, पूण बरें मरण जाय, हें सारकें ना. म्हणटकूच मरण आमकां आसतलें सगळ्यांक, पूण हें बरें मरण जातलें जाल्यार कोस्टांक आमी वेंग मारूंक जाय. वी नीड टू सफर. आनी ते पासत आमी पडयल्या कितले भाग्यवंत, तांकां बरें मरण मेळ्ळें कित्याक तांणी कोस्टांक वेंग मारली. बाबून आज आमी आमच्या ह्या फिरगोचेन सांतोस पासूस न्हू पवित्र पावलां, पवित्र आमी म्हणटा पॅशन न्हू, हे जेजूचे कोस्टाची वाट जर आयज आमी नियाळटाव जाल्यार जेजून म्हणलें तुमचो खुरीस उबारात आनी म्हजे फाटल्यान येयात. दॅट वॉज द ग्रेटस्ट कमांड दॅट जीजस गेव. एक व्हडांतली व्हडली मोगाची आज्ञा, एक मोगाची आज्ञा जेजून आमकां उगडास केलो, आमचे खुरीस उबारात, ताचो फाटलाव करात. आतां खुरीस उबारप म्हणल्यार कितें काय? खुरीस उबारप म्हणल्यार ताच्या पावलांनी चलप, टू वॉक ऑन हीज फूट स्टेप्स. आतां जरी हांव म्हणटा म्हाका मरण नाका, जाल्यार हांव ताच्या पावलांनी कसो चलतलो? हांव म्हाका जाय ते भाशेन घेतलो आनी म्हाका जाय तें मरण घडये मेळटलें, पूण हांव ताच्या पावलांनी हांव चलोना. पूण जेन्ना हांव ताच्या पावलांनी चलतां तेन्ना बाब न्हू म्हजें मरण कसलेंय जाय तें मरण देवाची कृपेन भोंवलोलें जातलें, कित्याक हांव ताच्या पावलांनी चल्लां. हांव घडये अशोक जावन पडलां जायत, म्हजी पावलां घडये तिकडी आंकडी पडली जायत, म्हजी पावलां घडये सांडली जायत, पूण हांवें म्हजो विस्वास भावार्थ ताचे वेलो काडूंक ना. हांव घडये हारलां जायत, अशोक जावन पडलां जायत, हांव घडये पिडेक लागून घडये ताचेर अविस्वासी एक पाट जालां जायत, बट येट म्हजे दोळे ताचेर लायलोले आसात. आनी त्या पासत जेन्ना म्हजे दोळे ताचेर लायलोले आसात बाबा भयणीनो, आमची पावलां केन्नाच चुकची नात. आनी चुकलेंय जाल्यार तो केन्नाच आमकां सोडचो ना, कित्याक तो आमची पावलां उखलून दवरतलो. हें ताचें विस्वास, हें ताचें आस्वासन. आनी आयज हें शिव वर्तमान ताणें आमकां उक्तें केलां. जो मनीस ताच्या पावलांनी चलता ताका देव मरूंक दिना, ताका सासणाक जिवो दवरता. आनी ते पासत जेजू म्हणटा हांव वाट, सत आनी जिवीत. हें जर भाव न्हू आमी सजमून घेतलें जाल्यार आमकां एक कोस्ट दिसचें नात. हें आमकां एक भशेन देणें दिसतलें आमी ताचे खातीर मरूंक. इट्स गोइंग टू बी अ गिफ्ट टू ऑल ऑफ अस टू डाय अ गुड डेथ. ते पासून भाव न्हू कशें आमी ताच्या पावलांनी चलुया. आनी पावलां म्हणल्यार कितें? पयलें पावल कोस्टाचें जालें, आनी तें म्हणल्यार जेजून आपल्या बापाची येवजण मानून घेतली. द फर्स्ट स्टेप. जेजून आपल्या बापाची येवजण मानून घेतली. दर दिसाक आनी इवन निमाणे वेळार जेन्ना जेजूक हें मरण नाका आसलें, कोस्ट नाका आसलें, कित्याक त्या वेळार तो आपलें चिंततालो. ही वॉज थिंकींग फ्रॉम हीज मायंड. ताची येवजण जाली, हे वेळार नाका म्हाका हें मरण, कित्याक ताणें मरण पडयलें, कसलें मरण आपलें जातलें, कसो हांव हो कुरीस घेवन चलतलो, भियेरलो जेजू. बट त्या वेळार ताणें देवाची येवजण मानून घेतली. द फर्स्ट स्टेप, पयलें पावल जेजून मारलें, आपली बापाचें सांगणें मानून घेतलें. बाब न्हू भाग्यवन जुजे वाज, जो ताका जाय ती पदवी आसली, ताका नोमियाडणी आयिल्ली बिस्म जावपाची, ही व्हडली पदवी ताका मेळपाची आसली, व्हडले एके भाशेन हें दायज बिस्पाचें ताका मेळपाचें आसलें. पूण ताणें हें मानून घेवंक ना. ताणें देवाची येवजण मानून घेतली आनी सिलोन गांवांत तो पांय वाटेन चलून गेलो. आपली पावलां ताणें सुरू केलीं. देवाची येवजण ताणें मानून घेतली आनी हे सिलोन आसलेल्या लोकांक जेजूचो मोग उक्तो करून ताणें आपली न्हय, ताणें बिस्माची न्हय, पूण देवाची येवजण ताणें मानून घेतली. आनी ते बसत भाग्यवन जुजे वास भाग्यवन जावं पावलो, कित्याक ताचें पयलें पावल देवाच्या सांगण्यान जालें. भावा भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायते कोश्ट आसात. जरी आमी हे वेळार
जेन्ना आमच्या जिवितांत कोस येतात कितें करचें कळना हांगा तुवें पिशे कशी आमी धांवतात नाका दिसतात कोस्ट तेन्ना बाबनो आमी सातीस साक्रामेंताची येवया. लेट अस कम टू अ ब्लेसड सॅक्रमेंट. ताचेशी बसूया आनी जेजूला विचार सायबा तुजे खातीर हांवें कितें केल्लें जाय तूं सांग म्हाका तुजी येवजण मानून घेवंक जाय. हें पयलें पावल जातलें बाबनो आमकां जोर एक बरें मरण आनी बरें कोस मेळटलें. दुसरें बाबनो जेजूचें पावल जालें ताचो मोग अणभव जेन्ना ताणें बापाची येवजण मानून घेतली ताचो मोग ताच्या काळजान रिगलो. ताचो मोग ताच्या काळजान रिगलो आनी त्या पासत ह्या मोगा पासत जेजू फुडें सरलो. बाबनो जेन्ना कार्लोस आकुतीस आमी जाणा ताका एक वरिश्ट दुयेंस जालें तरणाटो भुरगो तो ताका कांय सजमनासलें तितलें ल्हान भुरगो तरणाटो म्हणटकच तरी ताच्या काळजान ह्या मिसाचो मोग ताच्या काळजान शिजतालो. द लव ऑफ गॉड वॉज बर्निंग इन हीज हार्ट बिकॉज एवरी डे ही शू कम टू दी ऑल्टर. मिसाच्या मोगान तो पडलेलो आनी ते पासत आपले दुयेंस पडेन आसतना ताणें आपल्या देवाची येवजण मानून घेवन हो ताचो मोग दुसऱ्यांक तो दिवंक लागलो. कोण आपले पिडेन आसतना दुसऱ्याचे कोण चिंतलो वय ना कोण म्हणटालो फादर हांवूच पिडेन आसा तूं आनी म्हजें दुसऱ्याक कितें हेल्प कर म्हणटा. बट हो तरणाटो पळयात देवाच्या मोगान बोललो ताचे येवजणे प्रमाणे चल्लोलो. तरणाटो भुरगो बेडार आसतना हॉस्पिटलान तरणाट्याचें चिंतालो संवसाराच्या तरणाट्यांक तारून दिवंक सो दॅट दे मे बी सेव्ड फ्रॉम द हेल. हो तरणाटो भुरगो हो मिसाचो मोग देवाचो मोग तांकां पाठयतालो जावं मोबायला वरवीं जावं कंप्युटरा मॅसेज वरवीं जावं ईमेल करून जावं युट्यूबा वरवीं तांकां पावतालो आनी हो देवाचो मोग तांच्या काळजांनी घालतालो. आपस्वार्थी मोग न्हय तो आपल्याक लागून तो करिनासलो पूण तो दर तरणाट्याक सांगतालो देवाच्या मोगान पडात. फॉल इन लव विथ गॉड. जेन्ना तुमी मिसान वांटो घेतल्यात तेन्ना देवाचो मोग तुमच्या काळजांनी वाडटलो. बाबनो जेजूचें दुसरें पावल जालें कित्याक होच देवाचो मोग घेवन जेजून ही वाट सुरू केली कित्याक ताणें देवाची येवजण मानून घेतली. तिसरें पावल बाबनो जेजून मारलें कुरीस खांदार घेतलो. बेश्टो मोग केलो न्हय बस्ती देवाची येवजण मानून घेतली. बरें सायबा हांव कोत्ता तुजी येवजण म्हूण मानून घेवन कूस काडूंक ना पूण ताणें खऱ्यानूच हो कुरीस कोश्टाचो बारादीक आपल्या खांजार भुजार घेतलो आनी वाट सुरू केली. बाबनो मारिया गोरेटी तेच भशेन आमचे मदर तेरेसा तेच भशेन आमकां कितल्यो आमकां वस्तुऱ्यो मेळटात. मदर तेरेसान कितें केलें आपल्या जिवितान जेन्ना ती कॉन्वेंटान रावताली एक कम्फर्टेबल लायफ तिका आसलें सगळ्यो सवलती आसल्यो पूण तरी ती खुशाल नासली. आनी ह्या लॉरेटो कॉन्वेंटांतली जेन्ना ती भायर सरली तिणें जिवितांत जायते कोस पडले कितलो लोक कश्टवतालो. कितें ताणें केलें आपलो कुरीस सोडून तिणें ह्या भावा भयणीचो कुरीस आपल्या भुजाचेर घेतलो. शी कॅरीड द क्रॉस ऑफ द वर्ल्ड. लोकांचे कोस्ट लोकांचें दूख लोकांचे आटे बिटे लोकांची आव्हानां दुर्बळांचे कोस्ट तांचे रोडणे आपलो कुरीस करून तिणें खांदार घेतलो आनी वाट तिणें सुरू केली. हे जेजूचें तिसरें पावल तिणें आपणायलें. तिणें आपलें एक मादरी कशें जिवीत बेश्टें मागण्यांनूच सारूंक ना पूण मागण्याच्या बोळान सातीस साक्रामेंताच्या कुरपेन बेसांनी आनी दर मिसान वांटो घेवन जेजूच्या मोगान पडून देवाची येवजण तिणें मानून घेवन हो कुरीस तिणें आपणायलो. बाब न्हू आपल्या पासत न्हय आपस्वार्थी जावन न्हय पूण देवाच्या मोगा पासत. जेजूचें चवथें पावल बोगसण्याचें पावल जालें जेन्ना जेजून हो कुरीस उबारलो. कुर्सार मरता आसतना जेजून ह्या आख्ख्या मनशा कुडाक बोगशिलें जे आपल्याक मारताले जे कसवताले जाणी ताका विकून दिलो जाणी ताचेर ओनीत केली जाणी ताका सोडून दिलो एक सुरो केलो. जेजून ताचेर शिराप घालूंक ना पूण जेजून तांकां बोगशिलें. मारिया गोरेटी
एक तरणाटे भुरगें 14-13 वर्साचें भुरगें आमी जाणाव कशे भाशेन ताच्याच शेजारच्या तरणाट्या भुरग्यान कुडीचो भोग मेळना म्हूण तिका सुरी घेवन तांच्या वेअर हावजान गुदावान वचून तिका जिवेशी मारलें. तरणाटे 13 वर्साचें भुरगें हॉस्पिटलांत कोश्टवतालें, रोगता वाड जाल्लें, ताचें काडीस सोंपोवंक आयिल्लें, मोत्तालें तें. त्या निमाणे घोडयेर ताच्यांनी शिराप घालूंक जाताले. शी कुड हॅव क्रायड ओवर द कस्ट एलेक्झांड्रो, बट तिणें करूंक ना. हें जेजूचें चवथें पावल तिणें आपणायलें. तें म्हणल्यार चवथें पावल तिणें आपल्या दुस्मानाक बोगशिलो. तिणें आपयलो एलेक्झांड्रोक आपल्याशी. 13 वर्साचें भुरगें खंयची ताका गिन्यान आयलें, पूण हें 13 वर्साचें भुरगें 2 दिसाक मिसाच्या बलिदानाच्या मोगान वाडटालें. देवाची येवजण, जेजूची येवजण तें पाळटालें घरान. देवाच्या मोगान तें पडलेलें. तिका आनी कोण नासलो. एवरी टायम तें म्हणटालें हांव जेजून काजार जालां, हांव जेजूची मोगान पडलां. आनी त्या वेळार तेणें ह्या मनशाक बोगशिलो. खंयचें बोड तिका आयलें ह्या कोस्टांक वेंग मारूंक, कित्याक जेजूच्या मोगान तें पडलेलें. शी वॉज फेरली इन लव वीथ जेजस. आनी ते बसोत ह्या कोस्टांक फुडो करूंक ताका घोटाय मेळ्ळी, काळजीदारपण मेळ्ळें आनी आपल्या दुस्मानाकूय बोगसूंक आनी निमाणें मोरचे वेळार तेणें आपल्या जिवितान जेजू घेवन निमाणें तेणें हो स्वास सोडलो आनी स्वर्गीची वाट धरली. ह्या जेजूच्या पावलांनी तें चल्लें. आनी 5वें पावल बाबनो जेजूचें कोश्टाचें जालें म्हणल्यार जेजून हें मरण कुर्सार एक शेवट कसो न्हय. आपूण आतां मोत्ता आनी सगळें सोंपलें म्हूण न्हय, पूण जेजून बोरमासो दिलो. हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां सगल्यांक परतून बापाशी पावयतलो. When he was dying on that cross, he was not hopeless. ताणें बोरमासो सोडूंक ना. ताणें एक शेवट कसो सगळें संपादलें म्हूण काबार करूंक ना, पूण ताणें परतून आमकां बापाशी एकठायलीं आपल्या मरणा वरवीं. ताचें मरण जालें एक जोयताची खुणा. आनी ते बसोत हें ताचें 5वें पावल, हें ताचें पॅशन, हें ताचें कोस्ट आमकां एक नवो बोरमासो भाव म्हणून दितात आमच्या जिवितान ह्या कोस्टांक वेंग मारून. जायते आयज आमचे भाग्योन जायतो लोक आयज आमच्या कोस्टांक वेंग मारून जियेतात. जावं आमच्या घरांनी, जावं आमच्या कुटुंबांनी, जावं आमच्या समुदायान, जावं फिरगोजेन समाजान आयज कितले तरेकवार आमी लोक आमचो वावर करता. कितलीं जाणां भाव भयण आयज आसात खरेंच देवाचे येवजणेचेर चलतात. आयज कितलीं जाणां आसात देवाच्या मोगान पडून आयज देवाच्या पावलांनी चलतात. असल्यांक आमी उमेद दिवंक गरजेचें. असल्यांक आमी डिमोटिवेट करूंक न्हय, तांकां एके भाशेन लॉजीक घालूंक न्हय, तांचेर फॉर्मूळ मारूंक न्हय. जोबा भाशेन जेन्ना जोबाचे इश्ट जोबाशें आयले, जेन्ना जोब कश्टवतालो ते म्हणटाले कितें रे तूं दिसपोटी तूं देवळान वेताय, दिसपोटी म्हणटाय देवा देवा आनी आयज देवान तुका सोडलोय. आनी जोब आसता आनी म्हणटा देवान आपल्याक सोडूंक ना. जें देवान दिलां तें देवान परतून व्हेलां. इट इज नॉट मायन, हें म्हजें न्हय. जें सगलें देवाचें तें देवान काडलां. तर हांव कित्याक निराशी जावं? वाय आय हॅव टू बी होपलेस? कित्याक म्हजो देव बोरमासो. हे इश्ट ताका घरचे येवन ताका लॉस फोकाणां करताले. आयज असलीं भाव भयणो कडेन जायते फावटी आमी आमच्या भाव भयणीची फोकाणां करीत. कितें रे तूं सदांच मिसा वेताय आनी घरांत कोस्ट, सदांच तूं मांडे करताय आनी फेल जालोय. जायते फावटी भाव भयण आमकां दिसत. पूण असल्या वेळार आमी एकामेकाक धीर दिवया, एकामेकाक बळ दिवया आनी सांगुया भियेनाका, देव तुज्या सांगात आसा, उठ हांव तुज्या बरोबर आसा. आनी हेच जेजून म्हणलें लाजार आसा, लाजार भायर सर, कम आउट, उठ हांव तुज्या सांगात आसा, तूं मरोंक न्हय. भाव भयणो हो धीर आमी आयज दिवंक जाय एकामेकाक. हीं पावलां, ह्या कोश्टाचीं पावलां जेजूच्या पावलांनी चलतलीं जाल्यार आमकां एकामेकाचो आदार जाय. आयज आमचो एकामेकाचो आदार ना जावन आयज कितलीं लोक मरून गेल्यात. आत्मीक मरण जालां, समाजीक मरण जावन गेल्यात, मरून गेल्यात. कित्याक एकसूरपणान आयज आमी एकामेकाचे कोश्ट आयले जाल्यार सोडून दिता. ताचेर इल्लेशे कोश्ट आयले सोडून दिता ताका. पूण आयज जेजू म्हणटा भियेनाकात, हांव तुमच्या सांगात आसा. जरी तर तुमी मेलीं जाल्यार म्हज्यान तुमकां जिवंत करूंक जाता. जाल्यार तुमी कश्टवता जाल्यार हांव कित्याक तुमच्या सांगात आसचो ना.
भाव असलोच बोरमासो आयज जेजू आमकां दिता आसतना जेन्ना आयज आमी हे फिरगोचेन हो सांतोस पासूस आमी समोर ओपतात एक कोश्टाची पावलां आमी चलतलीं पुरसांवान एक पुरसां भशेन न्हूय आयज आमी देवाक आस्वासन दिवया लेट अस प्रॉमिस टुडे दॅट जीजस न्हूय सायबा हांव तुजो मोग करतलो म्हूण न्हूय पूण आमी एकामेकाचो मोग करतलीं जेजू आमी एकामेकाक तुजे भाशेन सांगात दितलीं आमी एकामेकाक जेन्ना कोस येतात आमी आदार जातलीं आमी एकामेकाक जेन्ना सांडटात तेन्ना आमी सोदतलीं जो कोण म्हजो भाव भयण सकयल पडटा हांव हात दिवन ताका उठयतलीं जो कोण कोश्टान एके भाशेन काबार जायत वता ताका हांव बोरमासो दितलीं ताची फोकाणां करचो ना ताची शिराप घालूंक ताका सांगचो ना पूण हांव भावार्थ ताचो वाडयतलीं हें जेन्ना भाव भयणो आमी करता तेन्ना आमी जेजूच्या पावलांनी चलूंक एकामेकाक आदाराची जातलीं हेंच करूंक आयज हे मिसान हे सांतोस पासूस ह्या आयज होली पॅशनान आमी वांटो घेवया आनी आमचे दोर कुटुंब देवाचे कुरपेन बोलले देवाच्या मोगान बोलले देवाच्या आत्म्यान बोलले आनी बोरमाशान बोलले जावंक ह्याचे मिसान आमी एकामेका पासत मागुया सगळीं उबी रावया भावनो ह्याच बोरमाशान बरोवन ह्याच भावतान आमी हे वेळार आमी खरेंच देवाचे सोत मानता मोडकून घेवन ताचेरूच आमचो विस्वास म्हूण मानून घेवन सगळीं बराबर आमचो बोवाट उचारुया सत मानता देवाक सर पवेदार देवाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेस सोमवलो आंकवार मारितायन जल्मलो पोंस प्रातकाल ताणें कोस सोंसलें कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निगिपिलो तो मेल्ल्या मरे देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पवितार देव बाबाच्या उजव्या बसलाय तुवें त्या जिवेन मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभे भक्ताचो एकठार पातकाचें भक्षणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन ह्याच बोरमाशान बरोवन मारयेक फुडें घालून हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपुणूच पयले जेजूच्या पुनर्जन्मपणाचे खात्रेन जिवंक आनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान आपले पावलां जेजूच्या पावलांचेर घालून आपले पोरचेक पुनर्जन्मपणाची खात्री ताणें दिवंक देवा लागीं मागुया आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपलो अधिकार वापरतना सौम्य जेजूक सेवेचो नमुनो करूंक पोरजेची मागणी तांणी आयकूंक तशेंच मनशाचेर मरण आनी सृश्टीचें निसणटण हाडटली उदरगत बंद करून मनशाचें जिवीत राखतली आनी सृश्टीचो सांबाळ करतली येवजण तांणी मांडून हाडूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया आमी ही यात्रा चलतना जेजूच्या पवित्र पावलांचेर पावल मारून जिवितांत येतोले कोश्ट त्रास पुनर्जिवनपणाचे खात्रेन फुडो करूंक आनी जेजूचेर आमचो भावार्थ खोल रिगोय म्हूण देवा लागीं मागुया बुकेक आनी पिड्याचे वळवडे आसतल्या पासत मागुया तांचे सवे
हुस्को दाखोवन तांकां आदार दिवन तांचो बरवंसो आमी जिवो दवरूंक देवा लागीं मागुया. Confraria do Santíssimo Sacramento e Santa Ana da Igreja de Agonda, confrariच्या वांगड्यां पासून तांचो वावर न्हंय बायलो देखावो करूंक पूण ह्या वावरा वरवीं पवित्रतायेन चलूंक आनी कोश्टांचेर जोईत व्हरूंक बापा लागीं मागुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, ह्या कोस्ट काडूंक तुज्या पुताक पासून तुवें सांडूंक न्हय, पूण हे कोस्टान ताका आदार दिवन कुर्सार मरूंक पासून तुवें तुज्या आत्म्यांक आमच्या मनशा कुडाच्या मोगा पासून मरूंक तुवें ताका राज्य केलोय. आमच्या ह्या कोस्टांनी आमकां आदार दी आनी आमी एकामेकाक सांगात दिवंक आमी एकामेकाक बोरमासो दी शिकोर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. उंडो आनी सोरो. हांव पियेतलों तें पात्र तुमच्यान पिवंक जायत अशें जेजून जुआंव आनी जाकोब ह्या दोगूय भावांक विचारलें. हें पात्र जावन आसा जेजू भोगतलो आसलो तें कोश्ट आनी मरण. दोर मिसा बेटेन ह्या जेजूचे बोलयेचो आमी उगडास कोत्ता आनी आमच्या कोश्टान बळ आनी घोटाय मेळटा. हो उंडो आनी सोरो थोड्याच वेळान जेजूच्या मासा रोगतान बदलतलो. हें दान भेटयतना आमच्या जिविताचे कोश्ट देवाक भेटोवया. तेन्नाचे वेळार गीत गावया. गिताचो अंक C39, पेज नंबर 45. C39. म्हज्या पुरबायच्या भयणी भावन हें म्हजें तुमचें बलिदान सोर पवित्र देव बापाक मानता तसलीं दिसा म्हूण मागात. सोर पवित्र देवा, आमचे मागणी आयकून घे. क्रिस्ती भावार्थाच्या उजवाडान भोवलोले त्या तुज्या सेवकांक ह्या बलिदाना वरवीं नितोड निर्मूळ कर आनी आमच्या येतल्या कोश्टांक मोगान फुडो करूंक आनी बोरमाशान आमी एकामेकाक धीर आदार दिवंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बोर. क्रिस्ता
आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचेय सवे आसूं तुमची काळजां उबारात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन बसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्रदार आनी सासणाच्या देवा क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं सोर काडी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो खरो मनीस देखून आपल्या इश्टा लाजारा पासत रोडलो आनी सासणाचो देव जाल्ल्या ताणें तांकां फोंडांतलो उठयलो तशेंच मनशा कुड्याची दया करून ह्या पवित्र गुटा वरवीं नव्या जिविताक तो आमकांय पावयता ताचे उद्देशी देवदूतांचो दोलबार तुजी मोहिमा वाखाणटात तुजे मुखार निरंतरी संतोशान उलासतात तांचेय बरोबर आमचेय ताळे मेळून सांगाता एका ताळ्यान आमी सुदी गावया सर्वेस्परा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर देखून दवापुरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून हीं दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोस्ट मोरोन सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका दिन वासून ते आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवी आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत पातकाचें बोगसणें मेटच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबाड ताचो गूट देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक तुका जिविताचो उंडो आनी सरमणीची कास भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ताची कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतलेले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रथमचे विस्तारलोले तुजे पवय सभेचो उगडास कर अशें लिओ आमच्या बायगोण बापाक फिलिपनेरी आमची गोण बापाक शिमांव आमच्या आदारी गोण बापाक आनी सगळ्या संस्कारनीक घेतले बरोबर तिका प्रित्य मोगान सुपूर्ण कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखा मळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्ताची काकूत कर म्हूण आमी मागता
अशें भाग्यवंत आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती भाग्यवंत जोसे तिचो पोती भाग्यवंत दोमदूता आनी सर्फ घालून तुका मानवल्यान त्या सगल्या सांता भक्तां बरोबर सासनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी ताच्या सांगाताक तुका वाख हाडूंक आनी मोय मागोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगातांनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मानानी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. आमेन. बावळीनो आमचे कोस्ट आमकां बोरमासो दितात जेन्ना जोबा भशेन आमी जर देवाची पात घेवन जेली विस्वासान जेली जाल्यार जे भशेन कार्लोस आकुतीस मदर ट्रेसा बागोवन तेरेस बाळकाचे मारिया गोरेटी भाग्योवन जाले कित्याक तांणी जेजूच्या पावलांनी आपले कोस घातले. आमी आमच्या घरान जावं समुदायान जावं फिरगोचेन जावं समाजान कसलेय कोश्टे आमी आसूं एकामेकाच्या आदाराक वचून एकामेकाक सांगात धीर दिवन जेजूच्या पावलांतल्यान आमची कोश्टाची पावलां मारली जाल्यार देव आमकां केन्नाच सांडचो ना ना म्हूण सोडचो ना. असलोच बोरमासो जेजू आयज आमकां दर एकल्याक दिता कित्याक जेजू म्हणटा हांव वाट सोत आनी जिवीत. हेच वाटेन चलूंक हेंच सोत ओडकून घेवन आनी ताचें जिवीत आमी आपणावंक हे वेळार हात जोडून बापान जेजून शिकयलें मागणें आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजें कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्की आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशेन ओत्रेकतले आमकां तुजे उदार काकलतीन पातकांनी सुटय आनी सर्व आखंडांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मता म्हणलें आनी आयज तूं आमकां जोणेकल्याक म्हणटाय हे आगोन तिच्या दोर फिरगोसकारांक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती म्हजो बोरमासो म्हजो भावार्थ तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी हे आगोंताचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर बापा माई मोगान दीस घाल तुजे कुशे प्रमाणे ताका शांती दी आनी तूं तांकां एकवटान मोगान सांबाळ. तुजो जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक सुमेत शांती ताचो मोग आनी बोरमासो सनाकाल तुमचे सवे आसूं. असल्याच कोश्टाची वाट चलता आसतना कुशालकायेन एकामेकाक हास्य तोंडान आमी जेजूची शांती वांटुया. शांत सवे आसूं शांत सवे आसूं शांत सवे आसूं सवे आसूं. इस्ती देवाची शेडी हो असो जेजू जाणें लाजाराक मरणांतलो उठयलो आमकां कशोतल्यांक तो कितलो उठोवचो ना
आपल्याचेरूच विस्वास ठेवूंक आपुणूच वाट सोत आनी जिवीत म्हूण आयज जेजू आमकां उडास करता. ह्याच भावतार विस्वासान ह्याच बोरमाशान भरून ताच्या मोगान पडूंक ताची येवजण बांदून घेवंक ताच्या पावलांनी चलोवंक फुडें चलोवली ती सगळीं आमी सुभागी. जे उलोय म्हाका बरप्यांक भलायकी मेळटली आमकां सस्ताच्या जिविताक समज. मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तोरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका हेक पडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर पविदार देवा, क्रिस्ताचे कूड रोगोत शेवून आमी ताका एकवटल्या ताचेच सांद्या मदें आमचे सदांच लेखूंक फाव कर म्हूण मागतना ताच्या पावलांनी चलोवंक आनी आमच्या कोश्टांनी ताचेर विस्वास ठेवून आमच्या मोडणान आमी सदांच राजी आसूंक आनी जेजूच्या मोडणा वरवीं आमी एका दिसाक ताची सांगाता पुनर्जीवन जावंक पावूं. तुजो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. पयले सुवातेर तुमच्याच नांवान आनी पादविकाराच्या नांवान हांव दिनवासूंक सोदतां फादर जॉर्ज फेर्नांदीस. ताणें आमचे मदेकोत येवन ही मिसाची भेट भेटोवन आमच्या सगळ्यांच्या पासत ताणें मागले देखून फादर तुका आमचे दिनवास. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर हांगा जमलेल्याचेर कॉन्फ्रात भाव भयणीची तांच्या मुणयारपणाचेर आनी दर आमच्या कुटुंबाच्या देवान आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूच्या पावलांनी चलून ताच्या जोयतान वांटो घेवंक क्रिस्ताची शांतीन बोरवाशान मोगान तुमकां धाडटा. सगळीं बसूया आनी मागतां बाबग्या बी लागीं ह्या आयची मांडा ओडसावंक आनीक एकदां दिनवास आमचे कॉन्फ्राचो प्रेजिडंट बाब वेनेन्सियो कोस्ता दा कोस्ता आनी सगळ्या जितल्यांनी आयज येवन ही सगळी तयारी केल्या आनी इवन आतां सांजेर पार्किंगाची आनी सगळी जबाबदारी घेतल्या. तुमकां काळजांतान दिनवासता आनी शाबासकी दिता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आतां उप सेवा धर्माची रीत सुरू जाता. आमी इगोर्जेन पयले सुवातेर आमी पुरसांव काडटले. इगोर्जेन आसात ती पयली भायर सरतली, उपरांत इगोर्जेन बायलान आसात ती पुरसांवान वांटो घेतली आनी ताच्या फाटल्यान मागीर इर्मा भाव भयण आसात ती आनी उपरांत जेजूची इमाज आनी सायबिणीची इमाज भितली आनी पुरसांव आमी काडून इगोर्जे लागीं स्टेज आसा ते सुवातेर आमी एकठांय जातली. आनी ते सुवातेर आमकां ल्हानशें प्रवचन आसतलें, वेरोनिका आसतलें आनी उमो आसतलो. तर आमी मागतात ह्या पुरसांवांत आनी ते सुवातेर तुमी भोक्तीपणान भावार्थान वांटो घेवंक. हेच मोनान आमी पुरसांक सुरवात दिता आनी आयज वेरोनिका कांतार करूंक आमचे बाय व्योमी तिकाय आदी फुडेंच काळजाचे दिनवास. शिक्षा तू भोगता
आमची शिक्षा तूं भोगताय आमचो कुरीस तूं
सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसचो. जो पोरमणे शुभ वर्तमान. जेजूच्या कुर्सा सोरशी ताची आवय, ताच्या आवयची भयण क्लिओफासाची भोतीन मारिया, मागदलाची मारिया उबी आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिच्या कुशीक उबा आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पडून जेजून आवयक म्हणलें, ओसरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजूचें शुभ वर्तमान. बाबा म्हणून आमी आयज आमच्या इगोर्जेन जेजूच्या 5 पावलांचेर आमी नियाळ केला. आनी नियाळाक हांवें सांगलोलें, नियाळलोलें कितले भाग्यवंतांनी ह्या जेजूच्या पावलांनी चलून आपलें जिवीत भाग्यवंत केलें. ह्या जेजूचेर दोळे दवरून तांणी ताच्या पावलांनी भाग्यवंतपणान ल्हानविकायेन आपलीं पावलां घातलीं. देखून देवान तांकां स्वर्गा राज्यान मोगाच्या मुकुटान भरलीं. आयज इतले लोकांनी जर पावलां ताची पावलां चोरलीं जाल्यार सायबीण माई ह्याच पावलांनी चोरली. आपूण ह्या देवाच्या पुताचे आवय जावन तिणें जेजूक सांगूं जातलें, तूं म्हज्या पावलांनी चल, तूं हांव कितें सांगता तें तूं कर. पूण हें आवयन म्हणोंक ना, कित्याक की आवय जेजूच्या पावलांनी चलोवंक हाजीर जाली. आमकां जेन्ना कांटो तोपता तेन्ना आमी कितें म्हणटा? दूख जाता तेन्ना कितें कोणाक उलो मारता आमी? आवय म्हणटा. जेन्ना आमी भियेता, ठट करून लायट वेता, बिजली वेता घरान, कोणाक उलो मारतात भुरगीं? माय म्हणटात. केन्ना आमी दुखतात, केन्ना आमी पिडेन पडटात, बाजेर आमी आसता, मोदता, आमी कोश्टवता तेन्ना कोणाक उलो मारता आमी? आवयक उलो मारता. बाब न्हू, हें आवय जावन आसा एक व्हरतें देणें आख्या मनशा कुडाक आनी अदी करून आमचे क्रिस्ती पवित्र सभेक. एक आवयचें देणें म्हणल्यार एक मोगाचें देणें, एक बोरवाशाचें देणें, एक भावार्थाचें देणें. जेन्ना आमी आमचीं भुरगीं जल्माक येता तेन्ना पयलीं जल्माक येवन हातान घेतलें तेन्ना भुरग्याक कितें आमचें पयलें मन ह्या भुरग्याचेर जाता? सांगात पळया. कितें आमी पयलेंच म्हणटा ह्या भुरग्याक पडून? आवयो कितें म्हणटात? तो कोणा भाशेन जाला न्हू? भायचे भाशेन वो मायचे भाशेन? हें पयलें आमकां जाय. पूण त्या वेळार हें भुरगें जल्मलां तें कोणाचें हें समजून आमी घेवंक गरजेचें. आमी तो भुरगो वाडोचून सदांच आमची केंसांवां बरो जालो जाल्यार म्हजे भाशेन जाला, वायट जाल्यार दुसरे भाशेन. एवरी टायम वी वॉन्ट टू नो द चायल्ड इज लायक मी. म्हजे भाशेन जावंक जाय, म्हजे येवजणे प्रमाणे चलोवंक जाय, म्हाका जाय तें भुरग्यान करूंक जाय, हांवें जाय ते भाशेन वाटेर ताणें चलोवंक जाय. हें आमचो हुस्को एवरी टायम. दर घडयेर आमचो हुस्को हें भुरगें वाडटा आसतना तें भुरगें वाडोवन शिकोवन काजार जावं पर्यान पासून आमचो हुस्को तें आमचे भाशेन जावंक जाय. पूण केन्ना तरी हें भुरगें जल्माक येता तेन्ना आमी म्हणलां तें कोणा भाशेन जावंक नाजो, पूण तें जेजू भाशेन जावंक जाय, तें आमचे मारये भाशेन जावंक जाय. केन्ना तरी कोणें म्हणलां जायत? म्हणलां जाल्यार देवाचे व्हड उपकार. भाव न्हू, आयज केरी भाशेन हें सोत आमी सजमून घेवया. ही आवय जरी आपूण आवय ह्या पुताची जावनूय तिणें केन्नाच पुताक आपल्या भाशेन करूंक ती वावरूंक ना. बट एवरी डे शी स्ट्रगल टू मेक हिम लायक गॉड. देवा भाशेन ताका करूंक ती वावरली. आनी कित्याक वावरली? ताच्या पावलांनी चलोवंक. ही सायबीण माय आपूण कित्याक फुडें चल्ली? वाय शी वॉज ओपन एंड वाय शी इनिशिएटेड अ लायफ टू वॉक इन हीज स्टेप्स. आपूण ताची आवय जावनूय ताकाय 5 कारणां आसात. ही 5 पावलां तिवूय चल्ली. पयलें कारण, ही आवय चल्ली कित्याक? तिणेंय आपल्या जिवितांत पयले स्वातेर देवाचे येवजणेक होय म्हणलें. देवाचे येवजणेक तिणें होय म्हणलें. जाणा जावनूय आपूण आंकवार ओसरी म्हूण तिणें सगळे कोस आपले फुडें ताणें उडे पयले आसतले लोक आपल्याक कितें म्हणटलो आंकवारपणान गोरबेस आपूण जाल्या.
लोक आपल्याक फातरायतलो, लोक आपल्याक लॉस करतलो, किकोन करतलो हें जाणा जावनूय भावा भयणीनो, मारयेन देवाची येवजण मानून घेतना पयलें पावल ताच्या पावलांत मारलें. तिचें दुसरें पावल सायबीणमाचें जालें. ल्हान जावन तिणें सेवा केली. आमी जाणा दिसपोटी जेजूच्या जिवितान आमी पळयलां, शुभ वर्तमानान आमी पळयलां कशें तरेन सायबीणमाई सदांच ल्हानवीक ओस्तोरी जाली. तिचें पयलें गायन, हर फर्स्ट सॉंग वॉज अबाउट द ह्युमिलिटी सॉंग. मागनिफिताक आमी म्हणटा तिणें सदांच देवाक आपल्या खाली एक चाकून कशी तिणें मानून घेतली. केन्नाच ती जेजूच्या वयर चोडोंक ना, केन्नाच तिणें म्हणूंक ना तूं म्हजें आयक. पूण ह्या वयन ह्या पुताचें आयकलें. कित्याक ती जाणा आसली ही देवाची येवजण. दॅट आय नीड टू लिसन टू हिम. जेजूचें आयकूंक. आपूण ताचे आवय जावनूय दर घडयेक तो कितें सांगता, तो खंय वेता, तो कितें उलयता, तो कितें करता तें आवय ताच्या फाटल्यान आसली. आनी ते बसत तिणें केन्नाच ताचे वयर ती चलोंक ना, ताचे फुडें ती वचूंक ना. शी रिमेन हंबल अ सर्वंट. तिचें तिसरें पावल सायबीणमाचें जालें ओग्गेपणाचें पावल, अ सायलंट वर्कर. आमी म्हणटा ही आवय जेन्ना पळयताली आपल्या पुताक कितले कश्ट काडटाली, कितले त्रास काडटाली. तो घडये कोणा भाशेन दिसतालो, कोणा भाशेन तो घडये मस्तो करतालो, वो कितें शिकतालो, वो तो खंय वेतालो. हें आवय ओग्गेपणान ती पळयताली. तिका कितले लोक ताचे थिबी मारताले, ताका मारताले, ताची फोकाणां करताले, ताका धांवडायताले, ताका अपमानाची उतरां उलयताले. येट शी रिमेन सायलंट ओवर देर. कित्याक ती जाण आसली ही देवाची येवजण. आनी ते बसत मारये तिसरें पावल मारलें ओग्गेपणाचें. त्या कुर्सा मुळान उबी रावन तिच्यान शिराप घालूंक जातालो. आयज आमच्या घरांनी जेन्ना आमच्या भुरग्यांक कोणें कितें म्हणलें, एक टिचरीन कितें तापयलें वो कोणें कितें म्हणलें जाल्यार कितें करता आमी? कोर्टान वतात टिचरीक, पुलिशींक केसी करतात, आमी झगडोंक वेतात, आमची दादागिरी दाखोवंक सोदतात. पूण ही आवय ओग्गेपणांतल्यान देवाची येवजणेची ती पात येयली. एन ती शी रिमेन सायलंटली टील दॅट क्रॉस. ह्या कुर्सा मुळां ओग्गीपणांत ती आसली. तिचें चवथें पावल सायबीणमाचें जालें. आनी तें म्हणल्यार तिणें शिसांक सांगात दवरलो. तिच्यान म्हणून जातालें आतां आपलो पूत मेलो, सगळें काबार आतां संपातलें. एक पोटली मारून गोत मारून ओगी रावंक जाताली घरान बसून, कांय नाका म्हाका. बट शी वॉज स्टील एक्टीव. कित्याक जेजून हें दिल्लें सोत कुर्सार जुवांच्या हातान तिका दिली. आनी तिका जुवांच्या हातान दिवन हो संबंद जोडून घेतलो आनी सांगलें, आवय हांव तुका सोडिना, आय एम देर विथ यू. हें मानून घेवन सायबीणमाय आपल्या शिसांत सांगता. बाब न्हू हें चवथें पावल तिणें मारलें. शी रिमेन कमिटेड टू दॅट मिशन ऑफ क्रायस्ट. तिणें तांकांय सांडूंक ना आतां तुमी वचात घरा, हांव म्हज्या घरा रावता गोत मारून, रावंक ना. बट एक बोरमासो घेवन आपल्या शिसांक सांगात दिवन मागण्यान सेनाका सुवातेर ती आसली. आनी निमाणें पावल, पांचवें पावल सायबीणमाचें बाबनो कसलें पावल गाय. हें तिचें पांचवें पावल ह्या आख्ख्या मनशा कुडाक सांगात दिवंक. टील टुडे सायबीणमाय हें पांचवें पावल आमच्या सांगाता मारता. तिणें आमकांय सांडूंक ना. आमच्या कोश्टांनी, आमच्या दुखांनी सायलंटली शीज दे. कित्याक ती जाणा ही देवाची येवजण की हांवें ह्या मनशा कुडाक सोडवण दिवची. ह्या मनशा कुडाच्या सोडवणेंत आपूण भाग घेवचो. ह्या आपल्या पुताच्या सोडवणच्या वावरान आपूण आमकां सांगात दिवचो. हें पांचवें पावल सायबीणमाय आयज पासून आमच्या सांगाता मारता. बाबनो जे भाशेन जेजून आपल्या आवयक सांडूंक ना, मरून पासून तिणें सांडूंक ना, पूण तो आपल्या आवय सांगाता आसलो. तो जाणा आसलो ही एक ओस्तोरी आनी ओस्तोरीचे सगळे होक ताणें सांबाळले. कुर्सार मरून आपूण सोंपलो म्हूण तिका सोडूंक ना, पूण तिका सांगात दिलो. ते भाशेन भावनो आयज ही ओस्तोरी आमकां सगळ्यांक एक देख. आमच्या कुटुंबांनी आयज आमी एक आवय कशी, एक पोतीन कशी
एक भयण कशी, एक आवय माय कशी, एक कोणी सून कशी, एक सासमाय कशी. आयज आमी एकामेकाक सांगात दिता गाय, हें आयज आमी नियाडुया. एक ओस्तोरी कशी, हांव कोणाचें आयकतां, हांव म्हज्या दिसपोटी जेजूचें आयकतां गाय, हांव सगल्या लोकांचें आयकून हांव दुसऱ्याक उनीत करतां, हांव डिसिजन घेतां गाय, ओ देवाचें आयकतां. हांव म्हज्या भुरग्यांक, हांव म्हज्या पोतीक कोणा सारको करूंक चिंता गाय, म्हजे भाशेन, म्हज्या हुकमा प्रमाणे, म्हज्या डिसिजन निर्णया प्रमाणे, म्हज्या तत्वा प्रमाणे, ओ जेजूच्या तत्वा प्रमाणे. आयज एक आवय कशी हांव दुसऱ्यांक कशे तरेन वागतां गाय. एक लोक जावन हांव दुसऱ्या घरान वेतां, एक दुसरी ओस्तोरी लोक जावन म्हज्या घरान येता, हे ओस्तोरेक हांव कसो वागतां गाय. एक सायबीण मायचो एक रूपकार कसो हांव एकामेकाचेर पळयतां गाय. कोणीच एक सायबी माय ही ओस्तोरी म्हूण, एक भयण, एक म्हजे कडेन नोणोन जावं, एक जाव जावं म्हज्या घरान, एक घोडे म्हजी शेजान जायत, हे ओस्तोरेचेर हांव दोळे कशे घालतां गाय. हे ओस्तोरेचेर एक सायबीण मायचो रूपकार म्हूण हांव तिका सांगात दितां गाय. हांव तिच्या वायट दोळ्यांनी हांव तिचेर हांव म्हजें एक पातोक आदारतां गाय, वो तिका राखता, सांबाळटा गाय. बाबून आयज ही सायबी माय आमकां सगळ्यांक एक नामुणो कशे तरेन देवाची येवजणी प्रमाणे चलून आपल्या पुताच्या वावरान ती सांगाती जाली आनी आयज पासून ती आमकां सांगात दिता. ते भाशेन आमी एकामेकाक घरांत सांगात दिवया, एकामेकाक आवय जावया. आमी घोडे दादले जायत पूण एकामेका हें आवयपणाचें कृपा आमी एका दिवया, एकामेकाक सजमून घेवया. आमी ओग्यापणान आमच्यो ल्हान ल्हान वस्तू करता त्यो ओग्यापणांतल्यान करुया, त्यो देवाक भेटोवया. आमी सगळें करता तें आमच्या पासत न्हय, आमच्या भुरग्यांक आमी वाडयता आमच्या पासत न्हय, आमी भुरग्यांक काजार करता शिकयता आमच्या पासत न्हय, पूण देवा पासत. हें तिणें केलें तेय भाशेन आमच्या भुरग्यांक स्वर्गीच्या राज्याची वाटेर चलोवंक आयज शिकोवया. आयज तांकां आमी व्हडले प्रोफेशनल आमी करीत, आमी तांकां वयर व्हडले मनीस करीत, आयज आमची भुरगीं लाखांनी गोडी जोडीत, पूण ती जेजूक जोडिनात जाल्यार कसलो आदाव, कसलो फायदो गाय. आयज ती जेजू भाशेन जायना जाल्यार कसल्यो वस्तुऱ्यो गाय आमी, कसले बापूय गाय आमी. आयज आमचें कुटूंब सायबीण माय भाशेन भाग्यवंत कुटूंब जायना जाल्यार कसलो फायदो गाय. आयज आयज आमी दिसपोटी हे सायबीण माय भाशेन आमी ल्हान सेवक जायना जाल्यार आमी सदांच आमी दुसऱ्यांचेर अत्याचार चलयतात, आमी दुसऱ्यांचेर वायट करता, भ्रश्टाचार करता, आयज दुसऱ्याक आमी ओनीत करता जाल्यार कसलो फायदो गाय. आमी हे सायबीण मायक आमची आवय म्हणून. तर आयज हे सायबीण मायची नदर मारया आनी घरा वेतना तिचे भाशेन आमी पयले सुवातेर पयले आमचें पावल जेजूच्या कुश्टांनी मारुया, देवाची येवजण पयले सुवातेर मानून घेवंक. दुसरें पावल मारुया, ल्हान जावन आमच्या कुटुंबांनी आमी एकामेकाक सजमून घेवन एकामेकाक बोगसूंक एकामेकाक सांगात दिवया. तिसरें पावल मारुया, आमी एकामेकाचो मोग करुया, एकामेकाच्या कोश्टांनी आदार दिवया, एकामेकाची लॉस करची न्हय, एकामेकाक किकोत करचें न्हय, एकामेकाचे दुयेंस आयलें जाल्यार शिराप घालचो न्हय, पूण एकामेकाक धीर दिवया, बोरमासो दिवया. आनी हे तरेन आमी एकामेकाच्या कोश्टांनी वांटो घेवन सायबीण माय भाशेन जावंक आमी वावरया. तेन्नाच देव बाबनो स्वर्गीच्या राज्यान आमकां एक वाट तयार करतलो आनी तेन्ना जेजू म्हणटलो हांव ती वाट सोत आनी जिवीत. आनी हे वाटेर चलतल्यांक हांव केन्नाच सांडचो ना, हे वाटेर चलतल्यांक हांव केन्नाच पोरो पडूंक दिवचो ना, बट आय एम गोइंग टू टेक केअर ऑफ हिम, टेक केअर ऑफ हर. हें एश्युरन्स, हें आस्वासन आयज जेजू आमकां दितना हे सायबीण मायचेर दोळे लावन तो आयज आमकां म्हणटा तिका सांगात दियात. आनी आपल्या आवयकूय ताणें सांगलां आमकां सांगात दिवंक. हो संबंद आमचो वाडोवन बाबनो हीच कृपा आयज आमच्या ह्या पावसाच्या दिसाक, ह्या पवित्र दिसाक, पावलाच्या दिसाक हेच पावलां आमी मारूंक. जेन्ना आमी सांडटा तेन्ना कश्टवता तेन्ना एकामेकाक बोरवासो दिवन तिचे भाशेन जावन जेजूच्या पावलांनी चलोवंक हीच कृपा, हीच मोहिमा, हेंच बरेंपण आयज आमी मागून घेवया अशें जावं. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या दयेसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. सगळी सांगाताक आमी आमोरी करुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पराची बुडवी नागपार मरे खबर दिली. गरबेज जाली. नोमान मरे कुरपेन बोलले सिरेस पोचिते आसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आनी सोदवीत सो पूजेस. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोण जावं म्हजे सगळ्यांच्या उतरा प्रमाणे. नोमान मरे कुरपेन बोलले सिरेस पोचिते आसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आनी सोदवीत सो पूजेस. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. नोमान मरे कुरपेन बोलले सिरेस पोचिते आसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आनी सोदवीत सो पूजेस. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्योन देवाची माय आमचे खातीर माग जेजून बसला ते आमकां पाव जावच्याक. मागुया. सर्वेस्परा आमचे काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हणून मागता. तुज्या बोडव्यान आमकां कळयलां देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी ओळखूंक पावल्या. आतांचे कोश्टा कुर्सा पुनवचेवनपणाच्या वैभवा पावशी कोर त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. देवाचो आदार सदां काल आमचे ताय आनी भारताचे कृपेन सासनीक जिवीत आमकां फावो जावं आमेन. मोगाचे बाब न्हू आनीक एकदां काळजाचे दिनवास आमच्या फादर जॉर्ज जेजूची पावलांची खबर हो संदेश ताणें आमकां दिला जाल्यार आयज हे माचेरतान सायबीण माचे 5 पावलांची ताणें आमकां वळख दिल्या. संवसारीक फुडल्या जिवितांत प्रतिक्षण आमची पावलां ह्याच पावलांचेर मारूंक भाग्योनपण जोडूंक आमी वावरुया आनी सासनीक जिवीत जोडूंक आमी प्रयत्न करुया. तर फादर तुका आनीक एकदां काळजांत दिनवासता तुजेर तुज्या बऱ्या वावराचेर जें लोकिका पासत जें कार्य आमचे आयज दिवसीजीन जी जबाबदारी तुवें घेतल्या ती सदांच चलोवंक सायबीण बाय सांगतली आपल्याच पुताच्या ह्या पावलांचेर पावल मारूंक जी तिणें ताचेर पावल मारना जाल्यार पावलांचेर आयज त्याच पावलांचेर हें तूं पावल मारतना तुका देवाची गोडाय आनी कृपा तुका फावो जावं. थँक्यू वेरी मच फादर. तशेंच बाय व्योमी काय बरें आपल्या मधूर ताड्यांनी हें वेरोनिका कांतार तिणें केल्ल्या खातीर म्हजे काळजाचे दिनवास हे आमच्या भुरग्याक जाल्यार देवान तिकाय सदांचो ताळ्या वरवीं देवाची वाखाणणी करूंक तें पावूं. आमी जाणा दिसपोटी मिसाक तें आनी करीत भाशेन सेल्डन आमच्या कोयर कशें दिसपोटी मिसाक ती कांतारां करतात वाजोवन जाल्यार हें कार्य हो वावर तिचे वरवीं देवाक मोहिमाचो जावंक आमी तिकाय काळजांत दिन वाचता. तिकाय शिंकयतले आनी काय बरें मधूर ताळो जो आमी आयकला तें वाजोवप काय बरें आमच्या बायांतीयान केलां. हे वायलनाचो साद काय बरो तिचे वरवीं आमकां फावो जाले जाल्यार आनी तिणेंच तिका शिकयला जाल्यार आमचे ह्या तरणाट्याक बायंतियाक म्हजे काळजांत दिनवास. आनीक एकदां मोगाचें नांव तुमकां सगळ्यांक हांव दिन वाचतां आनी आमच्या भावाकूय बाब मेलकम इतलो पयसतान आयला. थँक्यू वेरी मच. आतां मोगाचे बाब न्हू आतां मेरेन काय बरी शिस्तीन तुमी हो समारंभ केला. काय बरें आमचे कोंफरात भावा भयण्यांनी ओगेपण सांबाळून बरे भाशेन ही मांडावळ केल्या. उरलेले उमाव घेवची ही रीत बरे भाशेन करूंक हांव तुमचे लागीं मागतां. तशेंच कोंफरार भावा भयण्यांनी जितली तयारी केल्या तुमकां देव बरें करूं. हो उमाव आमी 8 वरांचेर सोंपयतले म्हणटूच 1 वर आसा. आतां उमाव घेतल्या उपरांत कोण उरला जाल्यार 8 मेरेन आमचो उमाव इगोर्जेंत आसतलो. हें सायडीचें दार उक्तें आसतलें आनी 8 वरांचेर आमी इगोर्ज धांपतले.
तर तुमकां जाय तो वेळ आसा, तुमी बरे भाशेन शिस्तीन हो माव घेवचो. आनीक एकदां तुमकां देव बरें करूं. थँक यू वेरी मच.